फाटल्या कांय म्हयन्यांच्यान दिवचले मिनाची येरादारी सुरळीतपणान सुरू आशिल्ली, मात सोमारा सारमानस पिळगांव वाठारांतले शेतकार अचकीत रस्त्यार देंवले. ह्या शेतकारांनी सारमानस वाठारांतल्या कंपनीचे गेटीचेर मिनाची येरादारी करपी ट्रक आडयले. शेतकारांच्या ह्या आंदोलनात पिळगांवचे सरपंच आनी कांय पंचवांगडी वांटेकार जाल्ले. मजगतीं आंदोलनाची म्हायती मेळटकीच दिवचलचे जोड मामलेदार श्रीपाद माजी घोणूक थळार आयले. तांणी आंदोलन करपी शेतकारां वांगडा चर्चा केली. ह्या वेळार वेदांताचे सीईओ धीरज कुमार जगदीश आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जावपाची शक्यताय गृहीत धरून पुलीस तैनात केल्ले. 11 म्हयने जे डिस्कशन डेप्युटी कलेक्टरा मुखार चालू असले त्याचे कांयच सोल्युशन येना म्हणून आयज सगळ्या शेतकाऱ्यांनी डिसायड केलें की आमची शेतां आमी परत घेवया. कित्या खातीर की गेल्या 15 दिसान सीएमान स्टेटमेंट दिल्लो की एग्रीकल्चर लँड जर खंय कन्वर्ट केलें जाल्यार आमी ती रिवर्ट करतले आनी प्रमोट करतले एग्रीकल्चर. ती न्यूज पळोवन हेंकांय गुरबा चडली की आमची शेतां आमकां परत घेवंक जाय. त्या अनुशंगान आयज सगळे शेतकार 7 तारखेक तेजें लेटर दिल्लें की आमची शेतान जें हांगा इलिगल काम चालू आसा ते बंद करात आनी आमची शेतां आमकां परत दियात. त्या हिशोबान आयज ते येयल्ले. सरकारी ऑफिसांच्यान कांय रिवर्ट येना. आयज तेंच्यांनी स्वता आपल्यो जमिनी आडयल्ल्यो आनी त्यो बंद केल्यो. हांगाच्यान पळय स्टार्ट जाता एजपासून सर्वे. सो हांगा सकाळच्यान ट्रान्सपोर्ट बंद केलो. तेंचो एकूच मागणी आसा की तेंची शेतां तांकां परत जाय. सो जाला कितें की मामलेदार आतां येयलो हांगा बिचोलीम आनी ताणें सांगलें की डेप्युटी कलेक्टर बिचोलीम जो आसा तो काही कारणान 2 दीस लिवेर आसा. सो वेनसडे मॉर्निंग तो रेज्यूम जातलो ऑफीस. सो त्या दिसा आमी डिस्कशन स्टार्ट करया आनी एमिकेबल सोल्युशन म्हणजे शेतकाऱ्यांक कसो न्याय मेळपाक जाय त्या हिशोबान आमी सरकारी प्रयत्न करया अशें एश्युरन्स दिला. इवन डेप्युटी कलेक्टरांनी मॅसेज कन्वे केल्या की परवा आमी मेळुया. आमी हो आयचो जो इन्सिडंट आसा इवन डायरेक्टर ऑफ मायन्साच्या कानार घातला की अश्यो जर हांगा इलिगल एक्टिविटी चालू आसात जाल्यार तुमी स्ट्रिक्ट स्टँड घेवचो पडटलो. आनी लोकल्सांची जी पाशेत आसा पळय ते पाड्ड्यार जावंक जायना. हें सरकारी यंत्रणा लक्षात धरूं जाय आनी जनतेक जो कितें न्याय जाय तो न्याय मेळपाक जाय इतलोच आमचो प्रयत्न आसतलो. 11 म्हयने मेरेन आमी हांगा आतां त्रास काडटा. जी आतां आमची टॅनंट एरिया ही प्रॉपर्टी तरी सर आमी हांकां सांगिता मिटींग खुबश्यो जाल्ले आहा. तरी मिटिंगेक तेंच्यांनी आमकां कसलोच एक प्रस्न आमचो पास केल्लो ना. तरी ते सांगता बसोय आनी सॉल्व करुया. आतां 11 म्हयने सोंपले बसून सॉल्व करपाची आतां परिस्थिती आमची कांय उरोवंक ना. त्या खातीर आमी पयलीं आतां दिली आमकां 2 दीस दिल्या. ताका आमी रिस्पेक्ट दिलो मामलेदाराक. 2 दिसां भितर आमचो जो प्रश्न तो सुटना जाल्यार आमी ब्रेस्तारा बंद करता अशी आमची अपेक्षा. तुमचो मेन डिमांड कितें आहा? आमचो रेट ताका बरोवन दिल्या शेतां परत दिवपाची. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत.